हरे कृष्ण सर्वांक नमस्कार। आता श्रावण महिन्यात कृष्ण पक्षा येवची एकादशीक कामिका एकादशी म्हणटाची। मनुष्य जन्म आयले नंतर पुण्या काम केल्यार आमकां सुख मेळटा आणि पापा काम केल्यार आमकां दुःख मेळटा। ಒಟ್ಟು मनुष्य जीविक सुख जीवन जाय, कोणी दुःख जीवन हे करच्याक इच्छिनात। हे दुःखा निवृत्ती कशी करचे म्हण पुराणांत शास्त्रांत आमगेले आचार्य लोकान महात्मा लोकान सांगिल्लें आसा। तांतूं भितर एक आचरणे म्हळ्यार उपवास करचे म्हण। वेगळे वेगळे व्रत आचरणे करचे, तांतूं उपवास करचे। हे केले नंतर आमगेले दुःख निवृत्ती जाता म्हण सांगिल्लें आसा। उपवास म्हळ्यार आमी आमगेले शरिराचे कितें कितें जरूरत उरता पळय तांकां कमी करून त्या दिवस भगवंताले कीर्तन स्मरण भजन करून भगवंताले याद केल्यार आमकां हे दुःख निवृत्ती जाता म्हण सांगिल्लें आसा। विष्णूक अति प्रिय व्रत म्हळ्यार एकादशी व्रत। वर्साक 26 एकादशी व्रत येताची। देवशयनी एकादशी नंतर येवचे हे कृष्ण पक्षाचे श्रावण मासाचे एकादशीक कामिका एकादशी म्हणटाचे। कामिका एकादशी म्हळ्यार कसने पाप केल्ले उरू ते उपवास आचरण करतल्या मात्रनी तांगेले पित्राक बी ಒಟ್ಟು दुःखांतल्यान भायर काडटा आनी पुण्य मेळटा म्हण हे पुराणांत सांगिल्लें आसा। ब्रह्मवैवर्त पुराणांत युधिष्ठिर महाराज श्रीकृष्णा विचारता, हे जनार्दन, हे कामिका एकादशी केल्यार ताजे पुण्य कसं मेळटा म्हण। तेन्ना जगतपिता जनार्दन केशव युधिष्ठिरा सांगता, महर्षी नारद मुनीक ब्रह्मान हाजे बद्दल विवरण करून सांगिल्लें आसा। हे व्रत केल्यार खंयचे अश्वमेध यज्ञ खंयचे यज्ञ केल्ल्या पेक्षा चड पुण्य मेळटा आनी हे व्रत करून तुळसी भगवंताक ऑफर केल्यार अर्पण केल्यार तो मनीस भगवंताला एकदम प्रिय जाता आनीक भगवंत ताका आपल्या लोकांक घेवन वता म्हणून। मनुष्य शरीर आमी घेताची हे भगवंताला स्मरण करून भगवंता लागीं वचच्याक हे एक मात्र उद्देश म्हणून आमी आमगेले हे धर्म विसरच्या नजो। एकादशी व्रत करून एकादशी व्रताचे आचरण करून अन्न धान्याच्यान दूर रावन आमी विष्णू स्मरण करता। शंख चक्र पद्म गदा हे धर्ण आशिल्ले विष्णूक हे एकादशी स्मरण केल्यार ताजी पुण्य ಒಟ್ಟು लोकांक मेळटा अशें म्हण आमगेले पुराणांत सांगिल्लें आसा। एकादशी कोण व्रत फॉलो करता की तांकां पाप स्पर्श करना। आमगेले आचार्य लोक सांगतात कशें की कमला फूल उदका भितर उरल्यार बी उदक ताका स्पर्श करूं शकना, तशीच एकादशी व्रत केल्यार खंयचे पाप कर्म आमकां स्पर्श करनासतना आमी पुण्यकर्म कमोवचें जाता म्हण। हे मनुष्य जन्मा येतगीर मेन आमगेले काम म्हळ्यार विष्णू स्मरण करचें आनीक विष्णू लागीं वचचें। तशी आमी हे कामिका एकादशीक उपवास करून विष्णू स्मरण करून ಒಟ್ಟು लोक विष्णू लागीं वचच्याक
प्रयत्न करें। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद।